पास्कांचो काळ 6वें सातोळें बुधवार. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 16 वळी 12 ते 15. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटलें, आजून जाय त्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें, ह्या पासत हांवें अशें म्हटलां. तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. निया प्रितीच्या भावा भयणांनो, जेजू म्हणटा, आजून जाय त्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण तुमच्यान आतां त्यो मनान घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. तर प्रितीच्या भावा भयणांनो, ह्याच पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां जोनेकल्याक मागून घेवया आनी ताची शिकवण आनी जेजूची शिकवण मनान घेवंक ताची कृपा आमकां मागुया. जेजूची शिकवण मनान नियाळून आनी ती पाळूंक देव बापाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती आमकां मेळ्ळ्या प्रमाण मागोया. आमेन.